1981 वर्सा बोमाय हॉकी वर्ल्ड कप चलताले सगल्या संवसाराचे नासांव बोमाय येवन खेळताले कारण बसोन टीव्हीचेर सगले पळोवंक मेळताले सिटीदा नायकात पोत्तू बोमाय घडलेले दोबी तलाव आसा एक इगरो सान फ्रांसीस सायबाची तिका वळखतात म्हणून तर इगरोज दाबुलची तुय मिसाक वेताली जायती पोरजा दोबी तलावची ते इगोर्जेच्या पादरींनी दांदोळ केली मेलेले कुडीची एकोणीसवेर डिसेंबराचे दोबी तलाव कावज वगळलो सगलो लोक घरान बसोन हॉकी मॅच पळयतालो फ्रांसीस आल्मेडा नांवाचो क्रिस्तांव भाव आमचो सोंपलो क्रिस्तांव मनीस जावन इतराक पाद्री ना जालो 4:30 इत्योर म्हूण गोरच्यांनी गोरजेन रेकात दवरलो पूण कसलें काम पडोन सांगलोलो पाद्री थंयसर ना जालो इतराक वेळ जाता म्हूण तांणी दुसऱ्या पाद्रीशी उपकार मागलो ती आपली ड्युटी न्हय म्हूण सांगोन पाद्री टीव्ही पळोवंक बसलो कोणूच पाद्री येना जालेत निमणे घालूंक ताचेर बेसांव टायमा भायर मोडे घरान उरले पाद्री येना जावन शेगियो पाद्री तयार जालो पूण घालून एक पोंदिसांव मोडे ते इगोर्जेन आडात घरा लागीं येना उपाय ना जावन गोरच्यांनी कुडताची इगोर्जेन वेली पळयात त्या देवाच्या मुणयाऱ्यांनी जीत आपली कशी पुरी केली मोडे ते महालक्ष्मी शिमितिरीन पावताना तांकां रात जाली शिमितिरीनूय मोडे केन्ना जालेत शिमितिरूय बंद जाली शिमितिरीन तांकां 20 रुपया फायन भरचे पडले कोतराचेर खबर वाचून काळीज मोजे रडले मीस म्हणून आसतना तांणी मोडे भायर ताचे काडले पोत मिसाक रडटलो हे पाद्रींक पातोक वळले आमचो क्रिस्तांव दोरू मोडतो ता नितोळ फुलाचो तुरो पूण
पूण असले पाद्री फुलांचो तुरो पिसडून कोत्तात चुरो असल्या पाद्रींक लागोन आमचोय बावाट उणो जांक खरो हांव तांकां वायट मागोना म्हणटा त्या पाद्रीक देवान बक्षिल्यार पुरो